याकोबाचे पत्र अध्याय 3 वाक्य 1-12. जिबेची बंदोबस्त. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मध्ये 60 जणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरा नये, कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणयेन जडती जातली म्हूण तुमी जाणा जायचंय. सबार संगतींनी आमी सक्कडी चुकोवन पडटा. जो कोण उलोवण्यांत कितेंय चुकोवन पडाना तो एक संपूर्ण मनीसय. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो शकता. घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलच्या खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंतता, तवळ ताचे सगळे आंग आमी मुठी भितर दरयेता. कारवाची गजाली तशीच, किती ओडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बलिश्ट जड वऱ्यांनी तांकां धांवडावन व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुकाणान कालासीचे कुशे प्रकार जाय ते ती वरी येता. जी बी तशीच, जावं ती कुडूसो एक ल्हानसो सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबाराची ती बडाय उलयता. उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदे वोट रान लासून बसविता पळया. जी बी सारकी उजो पोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविता उजो दिता आनी आपुणूच यमकोणाच्या उज्यान जलता. हर एक जातीच्या मनजातीक आनी सुकण्यांक, दिवताळीक आनी मसल्यांक सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशाक तांकां सादू केल्यात. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक हुतावळी वायट ती मारे कारविकान भरलेली. ती जिबेन सुम्याक आनी बापाक आमी हरसितांव आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. त्याच तोंडांत हांव भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगाताच शिराप. म्हज्या भावा भयणीनो, अशें जावचें सोमानय. जरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक वळतावे. भावा भयणीनो, अंजुराच्या रुखार जैतुनाचे फळां जातात वे, वा दाखवालीचेर कांय अंजुरां पिकतात, तशेंच कार उदकाचे जरीतावन गोड उदकय मेळना.